सरकार कोणाचेंय आसूं, मोगो पक्ष मात सरकारान आसता। आपली विचारसरणी आणि मतां बदलून मोगो पक्ष सदांच सरकारान। 2022च्या वेंचणुकेच्या आदीं मोगो पक्ष मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर बेजार आसलो। मात आतां मोगो पक्ष सत्ताधारी भाजपा वांगडा सरकार स्थापन करपाच्या वाटेर आसा। मोगो पक्ष म्हणल्यार गोंयच्या खंयच्याय सरकाराक धरल्यार चापता आनी सोडल्यार धांवता अशी गत जाल्या। एका तेंपार गोंयांत भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आनी शशिकलाताई काकोडकराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत फकत मोगोचे सरकार आसताले। UGDPन भरपूर यत्न केले, मात तरीकय सरकार घडोवंक पावलें ना। मात भाजपाचो गोंयांत प्रवेश जातकच मोगो इल्ली इल्ली सोंपपाक लागली। 2022 वेंचणुकेंत मोगो पक्षाचे दोनूच आमदार वेंचून आयल्यात, मात तरीकय मोगो शिवाय सरकार कशेंच घडना। 2012त मोगो पक्षा कडेन 3 आमदार आशिल्ले, सुदीन ढवळीकार, दीपक ढवळीकार आनी लव मामलेदार। तेन्ना मोगोक घेवन सरकार घडयिल्लें। वेंचणूक लागीं पावता म्हणल्यार मोगो पक्षान युती करनासतना स्वता वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केली। वेंचणुके उपरांत मोगो पक्षाचेर वेंचून आयिल्ले बाबू आजगांवकार आनी दीपक पाउसकार भाजपांत गेले आनी मोगोचे विधिमंडळ गटच भाजपांत विलीन करून उडयले। हाचो परिणाम 2014त मोगो पक्षा वांगडा रावन दक्षिण गोंयची लोकसभा वेंचणूक भाजप जिखिल्ली आनी 2017त मोगो पक्षाक पयस करून भाजपाक दक्षिण गोंयच्या सिटाचेर उदक सोडचें पडलें। भाजप गोंयचे 2022च्या जैताचें श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक दितात, म्हणल्यार भाजपाक मोगो 2024त कितली म्हत्वाची हेंय दिसून येता। ताका लागूनच पक्षांचो आमदारांचो कितलोय ट्रॅफिक जाम आसूं, मोगोक मात सदांच आरामात पार्किंग मेळटा। हे फावटी मोगोक पार्किंग मेळ्ळें। आतां हे कायमस्वरुपी पार्किंग काय वर्साच्या कोंतार हें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।